साद्या काळाचो 23वा आयतार जराल प्रस्ताव आज सगळी पवित्र सभा साद्या काळाच्या 23वे आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपा आमकां जेजून सगळें बरें केलें म्हणलो विशय नियाळूंक उलो दिता। एका कडेन आमी लोकांनी उद्गारचे आयकता ताणें सगळें बरें केलें आनी आनेका कडेन तोच लोक ताका म्हणटात निजायकी हो एक प्रवादी जावन आसा। एका वाटेन लोक ताची होगळी करता म्हणून होजान्ना, उपरांत तोच लोक म्हणटा कुर्साय ताका। आमचें जिवीत घडीभर व्हरून पळोवया। आमी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेता आनी देवाची महिमा आनी कृत्यां नियाळता, पूण घडयेन आमच्या जिवितांत कश्ट आनी अनाहूत घडतना आमी म्हणटा देव अशें घडोवंक कित्याक सोडता। तर जेजूतावन आमच्या जिवितांत लिसांव शिकया आनी जेजू बरी आमी देवाच्या कुशेक उक्ते रावया। देवाक उक्ते रावचें म्हणल्यार एकामेका थंय मोगान जियोवचें आनी जेजू बरी सर्वांक समजून मोगान जियोवचें जावन आसा। तर जेजू बरी सगळ्यांक बरें करूंक ह्या संभ्रमांत करपा मागया। पयले वाचपाक प्रस्तावन आमी सगळीं सवालां विचारता आमचें भविश्य कितें जावन आसतलें, आमकां कितें घडटलें। आयच्या पयल्या वाचपांत प्रवादी आमकां प्रोत्साहाची जबाब दिता। तुमी भियेनाकात, तुमचो देव तुमकां सोडोवंक येता। तो ताच्या लोकांक विस्वासी जावन आसा। शांती आनी न्याय ताचे तावन वाळटा। देव येतना आमचेर बेसांव पडटलें म्हणलें कळयता। तर बरवशान भरलें उतर आतां आमी शीत दिवन आयकुया। दुसरें वाचपाक प्रस्तावन आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवान जाकोब देव कोणा थंय पक्षपात करिना म्हणलें आमकां समजयता। देवा थंय मोगान लागीं आयिल्ल्यांक देव मोग करता। देवाक कोणीय लागशिल्लो आनी पयशिल्लो म्हणलें ना, बगर सगळे देवा मुखार समान जावन आसात। तर देवाचें वर्तेपण उगडापें करचें हें उतर आतां आमी शीत दिवन आयकुया। सुवार्थेक प्रस्तावन आयच्या सुवार्थेंत भाग्यवंत मार्क जेजून केल्ले आश्चर्यांचें विवरण दिता। जेजू आपली बापाची कुशी संपूर्ण समजालो आनी मनशाक देवा थंय फाटीं हाडूंक ताच्या मिसावाचो शेवट जावन आसलो। आयची सुवार्ता जेजून कशें सगळ्यांक बरें केलें म्हणलें सत उगडापें करता। तर ही सुवार्ता आतां आमी भक्तीपणी आयकुया। भावार्थ्यांची प्रार्थना पयलें पवित्र सभे पासून सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलां तांच्या अभ्यासांत थीर कर। तांणी सर्वांनी जेजूच्या मेसावाचो शेवट जाणा जावन सर भावार्थ्यांक आपल्या बऱ्या देखी आनी जिणे वरवीं तुज्या राजा थंय ओडूंक तांकां तुज्या ससायेन आनी गटायेन भर म्हूण मागता। दुसरें देशां आनी राज्या पासून मोगाळा बापा, भारत आमच्या देशाच्या आनी कर्नाटक आमच्या राज्याच्या राजकीय मुखेल्यांनी विविध समुदायाच्या लोकांचे समस्या समजून लोकां मोगाळ उदरगतेची योजना मांडून हाडूंक तांकां उदार काळीज आनी बरें मोन दी म्हूण मागता। तिसरें प्रायवंतां आनी निराधाऱ्या पासून दयाळ बापा, सर प्रायवंतांक आनी निराधाऱ्यांक तांच्या एकसूरपणान तुजो सांगात लाभय। जिविताच्या विविध अडचणी आनी आडकळी मदें भावार्थान दंडळनाशें जिवीत बरवशान जियोंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता। चवथें मिशनरी पासून कनवळ्या बापा, सुवार्ता परगट करच्या सर मिशनरींक तांच्या मिसांवां पयणार तुजो सांगात लाभय। कश्टा अडचणी मदें तांकां तुजी धैर्य दी। तांच्या उदार सेवे वरवीं सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगटूंक तांकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता। पांचवें वेदी भोंवती जमल्या पासून विस्वासी बापा, ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानाक जमल्या सर्वांनी जेजून संवसाराचें बरें केल्ल्या बरी फिरगस कुटुंबांत माया मोगान भरून एकामेकाच्या मोगान जियोवंक आमकां शिकय। फिरगस कुटुंबांत शांती समाधानान जियोवंक आमकां दया कर म्हूण मागता।